नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सुमिता कुंकळकर। आयच्या 3 PM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। मडगांव मतदारसंघाक जाय नवो पर्याय म्हणटा गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय। तुयेच्या धनगर समाजाक मुक्तीच्या 63 वर्सां उपरांत मेळ्ळी लायट। दाबोळे विमानतळार वचपी रस्त्याची जाल्या अवतिकाय, बेगोबेग दुरुस्तेची शंकर पोळजीची मागणी। सत्तरीचे उदरगतीक दितलो प्राधान्य सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे। मासोर्डेच्या फुटसाल खेळा मैदानाचे केले उक्तावण। केरी दर्यावेळेर अंदू शेक घालपाक मनाय करपाच्या निर्णयाचेर शेकवाल्यांनी उक्तायली तिडक। थळावो आमदार जी तारोलकार म्हणटा पर्यटन मंत्र्या वांगडा करतलो चर्चा। दिवचलच्या हनुमान देवळात व्हडा उमेदीन मनयलो निमणो शेनवार। हनुमानाच्या दर्शना खातीर भाविकांनी केल्ली गर्दी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। मडगांव मतदारसंघाक आता नवो पर्याय जाय। हो पर्याय मेळ्ळे बगर मडगांव शार आनी मडगांवकार फॉरवर्ड वचपाकूच शकनात। मडगांवच्या भाजपा गटाकूय हे गजालीची जाणविकाय आसा। तेन्ना मडगांवकारांक पर्याय दिवपाक आमी सज्ज आशिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान म्हणलां। पळयात। मडगांवान जेन्ना आमी विकल्पांनी उलयता ऑल्टरनेटीव आयलो जाल्यार मडगांव सांबाळटा। हातून दुमत कोणाचेच ना। म्हाका दिसता बीजेपीचेय ना। मडगांवचे बीजेपीक विचारा तुमी की मडगांवची बीजेपी तुका सांगतली की मडगांवान जर डोंट सेव मडगांव मडगांव लॉस्ट फॉर इट विल बिकम लायक अ मुफुसील टावन। हेंच उरूंक ना, ताका कॅरेक्टरूच उरूंक ना मडगांवचो। सो देरफॉर इट्स हाय टायम समथिंग इज टू बी डन अबाउट दैट एंड वी विल डू इट। वी विल टेक अप द चीज। दाबोळे विमानतळार वचपी रस्त्याची अवतिकाय जाल्या। रस्त्यार व्हडली फोंडकुलां पडल्यात। ताका लागून गाडयो चलोवप्यांक बरेच त्रास जातात। कांय वेळार जाल्यार फोंडकुलांचो अदमास येना। ताका लागून अपघात जावन कांय जाण घरा बसल्यात। तेन्ना भौशीक बांदकाम खात्यान हाचेकडेन लक्ष दिवन ही फोंडकुलां पुरोवची अशी मागणी समाज वावुरपी शंकर पोळजीन केल्या। मी सदांच PWDक रिक्वेस्ट कितें करता, तुमचो जो स्टाफ आहा आनी इंजिनियर आहा न्हू, ग्रावंडार मातशें भोंवा रे। वास्कोन एक रावंड मारपाक मरे 1 लिटर सुद्दां पेट्रोल लागचें ना। आयज आमी एअरपोर्टाचेर आसा आनी सेम खड्डेमय परिस्थिती। गोंयान थंय आमच्या एका सीएमान एकदां स्टेटमेंट केलेलें गोंयान खड्डे हे उरचे ना म्हणून। आयज जेन्ना आमी एअरपोर्टाचेर येता आनी ह्या फ्लायओवराचेर येता तेन्ना ह्या पद्दतीचे खड्डे पडलेले आहा आनी हांगासर सगळे गाडयांक त्रास जाता। गडाम गोडम चालूच कितें। सो म्हाका एक सांग, तुमकां अक्कल ना रे? अक्कल शुन्य रे तुमी? सेन्सलेस रे तुमी सारके? कितें रे? अरे म्हाका एक सांग, ह्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट म्हूण आहा न्हू, तुमकां पगार मेळटा मरे। तो पगार खुर्चे गरम करूंक मेळना? अरे ही कामां करा मरे। आतां ह्या खड्ड्यां खातीर जर कोणी कोणाचो एक्सिडंट जालो आनी कोण मेलो गेलो, कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता रे? आयज वयता थंयसर हे खड्डे पडलेले आनी तुमी नेग्लिजन्स करता, वयता थंयसर। कितें ह्या खड्डे खातीर हे वणक्याक लोक कट मारता आनी कट मारतना एक्सिडंट जावंक शकता। कितें रे? सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? PWDची। म्हाका एक सांग रे, हे क्वॉलिटीचे डामर हे कितें रे? हे अशें हातीन येता रे डामर? अशें हातीन येता की डामर घातला काय कितें घातला रे? काय उदीक घातला रे? मात तरी लज दिसपाक जाय। कोण तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा न्हू, तेंचे कडल्यान बरी कामां करून घेया। वर्साच्या वर्सा डामर घालपाचें काम करूं नाका। आमचे कडेन पयशे ना। गोवा स्टेट कमीत कमी 30,000 कोटी रिणान आसा। कितें रे? आनी वर्साच्या वर्सा टेंडर काडटात, वर्सा डामर घालतात आनी तुमीय खातात भितून। कितें रे? हे डामर कितें? हे कितें रे? अक्कल आहा रे? पळय रे, हे डामर येता रस्त्याचे हाते। कितें रे? हांव मागता PWD कडेन मात तरी लोकांचेर दया माया करा आनी जे खंय खड्डे बिड्डे पडटा ते एक दिसा भितून भरून उडया ते। कळ्ळें तुका? जेणे करून कोणाक एक्सिडंट जावंक जायना, पांय मोडोंक जायना। वचा आनी GMCन पळया परिस्थिती कशी आहा ती। लोक हात पांय मोडून GMCन बसला। खरो डेटा जावो जाल्यार GMCन वचा। कितले लोक एक्सिडंटान मरतात रे। आनी तुमी आमकां तालाव घालपाक तालाव घालूं फक्त पयशे खाया आमचे कडल्यान। कळ्ळें? आमच्या मड्याचेर पयशे करा मेले न्हू। 120 कोटी खर्च करून सत्तरीची उदरगत करतले। ते भायर वेगवेगळे येवजण्यो सत्तरीत राबयतले।
70 वाठारांतल्या तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचो यत्न करतलो अशें भलायकी मंत्री आनी वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे हाणें सांगलें. मासोर्डे फुटसाल मैदानाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. ह्या फुटसाल मैदानाच्या उक्तावणा वेळार पर्येचे आमदार देविया राणे, सुडाचे संचालक गुरुदास पिलणकर, नगराध्यक्ष शेहजीन शेख आनी हेर मानेस्त उक्तावणा वेळार हाजीर आशिल्ले. सगळ्या गोष्टी आम्ही लक्ष घालून करपाचे आम्ही ठरयल्ले आसा. सरकाराचो पूर्णपणे उपयोग गोंयचे जनतेक जावचो, त्याच बरोबर आमचे सत्तरीच्या लोकांचो व्यवस्थीत विकास जावचो. भुरग्यांक हांव एकूच आश्वासन दिता की खंयच चिंता करपाची भानगडीत पडो नाका. तुमचो विचार आमी करीत आसता आनी आमी तुमच्या बरोबर आसा. केन्ना केन्ना भुरग्यांक दिसता की बाबा आतां कितें काय फुडें कांय ना, सगळे जाग्यार येतले. सगळे आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. भुरग्यांचें जीवन आनी भुरग्यांचे एक वेगळे तरेचो विकास करपाक आमी प्रयत्नशील आयज पर्यंत आमकां यश गावलेलेंच आसा. पूण हे पयशे जेन्ना येता, जेन्ना आमी 100 कोटी म्हणटा आनी 50 कोटी म्हणटा, हे सादी गोश्ट न्हू. आयज इवन तुमच्या होंडा पंचायतीन आयज भाभीन जे प्रकल्प सुचयल्या त्यो प्रकल्प फुडें व्हरपाक पयर हांव तुमचे कडेन उलयतालो की आमी ठरयतले आनी कशें कितें आमकां फुडें व्हरूंक जाय. आनी भाभीन जे सांगलां एक एक करून ते वर्टिकल फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. पूण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय, हे सगळे आयज आमी विचार करून आमी केला. मुन्नाक घेवन बसून आयज मुन्नाक नाकाशेवळ जाला म्हणून फाटीं वचो आनी कितें म्हणत म्हूण ताका एक्चुली कितें आहा की आमकां विचार आनी कश्ट खूब करचे पडटा. ताका खबर आहा मागीर आमकां केन्ना केन्ना पयशे समज ह्या लायनीन दिल्या मागीर आमकां दिल्ली पत्र बरोवचें पडटा. बाबा आमकां हांगा वापरपाक हे पयशे हांगा आमी वापरतले म्हणजे गांवचो विकास ह्या तरेन आमी करूंक सोदता. मागीर ते पयशे आमकां दिता, परमिशन दिता ते वापर करपाक. ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. बऱ्यापैकी विकास हो जातलोच. हांगा म्हाका दिसता एक बाबा प्रोजेक्ट जे हाडटा आतां इतले वर्सां प्रोजेक्ट हाडल्या आनी म्हाका दिसता हे एक वर्सान इतले जे प्रोजेक्ट हाडल्या ह्या मतदारसंघान ते म्हाका दिसता कोणेच इतले प्रोजेक्ट हाडूं ना इतले एक वर्सान. आनी ह्या फक्त हें जालां एक फक्त म्युन्सिपालिटीच्या एरियान, फगेट बाकीच्या एरियांनी प्रोजेक्ट येवपा आसा, पण तुमच्या म्युन्सिपालिटी एरियानूच इतले कोट्यांचे प्रोजेक्ट. फाटल्या दिसांनी आमी म्हशीच्या माळार गेली, ताजे पयलीं म्युन्सिपालिटीचो ग्रावंड जालो, ताजे पयलीं दुसरो आनी ग्रावंड जालो, आतां हो फुटसाल ग्रावंड. म्हणटकच हो म्युन्सिपालिटी तुमची कशी बदलल्या ह्या एक वर्सा. तुम्ही स्थानिक जे लोक आसा हे तुमच्या दोळ्या समोर आसा, ही म्युन्सिपालिटी कशी बदलत आसा आनी कशी फुडें बदलपाची आसा. आनी हे जेन्ना तुमकां एक आमदार आनी एक मंत्री एक विजनरी मेळटा तेन्नाच ही कामां जावप. अंदू वर्सा केरी दर्यावेळेर शेकां घालपाक सरकारान घाल्ले बंदीचे निर्णयाचेर पर्यटन मंत्र्या कडेन चर्चा करतलो अशें मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान सांगलें. केरी दर्यावेळेर शेकां घालपाक बंदीचो निर्णय शुक्रारा मंत्रिमंडळ बसकेंत सरकारान घेतिल्लो. दर्यावेळेची धूप आडोवपा खातीर उदका स्रोत खातें पेडण्या केरी दर्यावेळेर राखणें वणत बांदता. हे राखणे वणटीचे थोडे काम आजून उरला. ते काम पुराय करपा खातीर सरकारान अंदू केरी दर्यावेळेर शेकां घालपाक दिवची न्ही म्हूण उदका स्रोत खात्याक पत्र बरयल्लें. ताचेर शुक्रारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारान निर्णय घेवन अंदू थंय शेकां घालपाक बंदी घातली. मात सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर थळाव्या शेक वेवसायिकांनी खंत उक्तायल्या. शेकांक लागपी सगळे सामान हाडून दवरलात, ताचे करपाचें कितें? शेकां घालपाक दिली ना जाल्यार पोट कशें भरपाचें काय म्हूण तांचो प्रश्न. म्हाका दिसता 20 वर्सां तरी हांव शेक घालता विचार. आनी कालच गोंय टुरिजम पॉलिसी आवड जाली आनी त्या टुरिजम पॉलिसी मेन्शन केला की केरी शेकां दिवपाची न्हू. WRD टुरिजमाक नोटीस दिला, लेटर केला की आमचा हांगा काम चालपाचा सैनिक येता तो त्या सप्टेंबराक स्टार्ट जातला आनी मार्चान कंप्लीट जातला. सो इन बिटवीन टुरिजमान एक क्लॉज धरलो पॉलिसी आवड जाल्या की केरी बिचार शेकां दिवपाची न्हू. केरी बिचार शेकां दिवपाची आमचें कितें, आमच्या पोटाचें कितें. आमदाराक स्थानीक आमदाराक आमी तेजेल्लो आमदार इन्स्पेक्शनाक WRDच्या हेका घेवन आमी ताका मेळ्ळे आनी ताका सांगलें आमची समस्या कितें आहा तें. तो म्हणलो हांव कितें एकदां करता आनी ताका तें सांगलेलें की WRD ऑलरेडी नोटीस केला टुरिजमाक. सो ते सांग तांकां तुमी नाजाल्यार आमकां शेकां इश्यू जावची ना. आनी हे जर टेटरबॉक्स अशें सगळ्याक घातले जाल्यार आमी शेकां घालपाची कशी. हय रेंव पडायची ना, आमची शेकां ऑन वयतली. सो हितून भोवूंक शकता टील HMA टेटरबॉक्स घातली आनी फुडें जर घातली अशी जाल्यार केरी बिचाचो विचार लोक येवचोच ना आनी लोकांच्या स्थानीक आतां पोटाचो हालत जाली.
आमकां शेका पयलीं आमकां दिता म्हणून सांगला पळय आनी प्रोटेक्शन वॉलीक लागून तेंच्यांनी आतां आमची सडनली कॅन्सल केली. जेन्ना आमचो ह्या भागाचो आमदार जीत आरोलकर येयल्लो पळय इन्स्पेक्शन करून गेलो तेणी आमकां कितें सांगलां हें जें काम आसतलें पळय ते टावरा कडसून फुडें थंय तेचे मेरेन आमी होल्ड दवरता आनी लायसनाची शेका थंयसून स्टार्ट जाला पळय ते एप्रील एंडींग जातकूच स्टार्ट करता. बरोबर. आमी ताका सांगला सर आमी म्हटलें हो धंदो आतां 30 वर्सां आमचे पोट हेचेरूच आमकां आनी कांय ना. तेचे पयलीं प्रोटेक्शन वॉल घातलेली बरें आहा तुमी गांवाच्या संरक्षणा लागून घातला पूण जेन्ना रेंव स्टार्ट केला पळय सर रेंव स्टार्ट करून आयज कितली फाटल्या 15 वर्सांक आनी तेचे पयलीं जो बीच आसलो पळय तो आतां रेंवेक लागून हो सगळो बीच गेला. आमकां शेकाक लागून हेका लागून बीच जावंक ना ताका लागून आमी जाता तितली रेंव न्हू सर रेंव बंद जावंक जाय पयलीं. तुमी हें करा संरक्षण प्रोटेक्शन भिंतीचे हांगा हें ना करूंक जाय म्हणून रेंव काडटा ही गेली गोवन आनी हे गेले आनी आतां जर आमकां तुमी जर घालूंक दिना जाल्यार आमचे फुडें कशें कितें आमी सगळे बेकार आनी सगळें सामान आमी कितलेशे हाडलेले आसा हांगा सामान आमचे 5-5 लाखाचें सगळ्यांचें आसा त्या भायर ते 10 लाखाचो एकट्याचो सगळ्यांचो सेट घेतलेलो आसा. जर आमकां तेंच्यांनी हें करूंक दिना जाल्यार आमची तेंच्यांनी फुडें हें करपाची वेवस्था बरोबर आहा. जितान आमकां कितें सांगलां आमच्या भागाच्या आमदारान आमकां जीत भाईन सांगलां तुमकां दिता आमी उलोवया टुरिजम मिनिस्टरा कडेन CM कडेन उलोवया आनी एप्रील पर्यंत हांगा करुया आनी फुडले होल्डार दवरून एप्रील एंड जातकच तुमकां शेकाक बंद करतकच आमी ते स्टार्ट करुया. तेन्ना ते पळोवणी करपाक आयिल्ले तेन्ना इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ले पळय फाटल्या 15 दिसां तेन्ना आमकां तेणी बरो हें दिला पूण आमकां आतां तेंच्यांनी विश्वासात घेयनासतना सडनली तेंच्यांनी आतां पेपरार येयले टीव्हीर येयले पळय आमचे दावे जाणाणले आमी ताका लागून आतां सगळे एक जाले आनी तुमच्या फुडें आतां सांगपाक गेला आतां तेंच्यांनीच आमचे कितें तें करपाचें न्हू. ते आमकां इतले बीच सोडपाची इतली हांगा घालपाचें मातशें शेका घालपाक मेळटा तशी सोय करपाची सरकारान. दिवपाची. सध्या आमदाराक बी मेळ्ळ्यात तुमी आमदारान ते दिसा आमी मेळ्ळे आमदारान आमकां सांगलेलें की तुमकां जाय सुरन जिल्लो हय तुमकां जाय तशें करता ओके. तुमकां त्रास करना म्हटलेलें. मात सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर थळाव्या शेक वेवसायिकांनी खंत उक्तायल्या. शेकांक लागपी सगळें सामान हाडून दवरला त्याचे करचे कितें? शेकांक लागपी सगळें सामान हाडून दवरला ताचे करचे कितें? शेका घालपाक दिली ना जाल्यार पोट कशें भरपाचें काय म्हूण तांचो प्रश्न. तुमचे वर्साच्या वर्सा सरकार तांकां शेकां दिताली आनी ह्या वर्सा तांकां दिना म्हटल्यार ही मातशी गंभीर बातमी आसा कित्याक आमचे जे शेतकार भाई आसात ते तेंचेरूच पोटां आपली चलयतात. सो सरकारान हेचेर आपलो विचार करचो आनी पर्यटन हंगामात हे शेकवाले ह्याच वेवसायाचेर निबून असतात. राखणे वणत बांदतना शेकवाल्यांक विश्वासात घेवपाची गरज केरीची सरपंच धरती नागोजीन उक्तायली. सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे कडेन चर्चा करतलो अशें थळावो आमदार जीत आरोलकरान सांगलें. ना ह्यो विशय सेपरेट आहा. आयज थंयसर WRDचे NTC इरोजनाचें काम चालू आहा आनी तें काम चालू आसतना थंयसर जे ब्लॉक्स व्हडले व्हडले आहात सिमेंटाचे ते थंयसर ते जे महाराष्ट्रान मॅन्युफॅक्चर करता थंयच्यान हाडून थंय डंप करतले ट्रान्सपोर्टेशन चालू उरतलो ताका लागून थंयसर स्थानीक जो वेवसाय करतात शेतकार आमचे आहात 7 जाण भाव तांकां थंयसर त्रासूय जातलो तो आनी प्लस ट्युरिस्टांकूय त्रास जातलो. ताका लागून हांवें आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरा कडेन उलयलां तांकां वे आउट कितें मेळटलें आनी सोल्युशन कितें आमकां तांकां काडून दिवंक मेळटलो तेचे विशीं आमी डिस्कशन चालू आहा. अशें न्हू की तांकां शेकूच दिवचें ना शेक तांकां दिवपाचो प्रयत्न करतले पूण थंयच्यान जें काम चलता तें डिस्टर्ब ना जाता आनी हेंचो बिजनस वेवसाय ना डिस्टर्ब जाता कितें तरी सोल्युशन मदीं आमी काडपाचो प्रयत्न करतले. तशें तांकां जे शेक्स आहात इन फ्युचर ते जे शेक्स थंयसर तांकां एलाउड करतले थंय तांकां 3 कडेन आमी स्टेप्स सकयल देंवपाक म्हणजे ते NTC इरोजन ब्लॉक्स घातल्या कारणान सकयल देंवपाक त्रास जातलो सो तो देंवपाकूय तांकां प्रोविजन करून आमी ऑलरेडी सांगला कॉन्ट्रॅक्टराक की 3 कडेन स्टेप्स काडून सकयल तांकां देंवपाक दिवपाचें. सध्या आमी केरी ह्या दर्या देगेर आसात आनी अंदूच केरये पर्यटन हंगामात जी सेका रेस्टॉरंट सरकार पर्यटन खातें परवानगी दिता ती अंदू परवानगी मेळची ना अशी कालच जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारान निर्णय घेतला. ह्या केरये गांवा खातीर संरक्षण दिवपाच्या नांवान किनाऱ्याचेर 1.5 किलोमिटर लांबीची प्रोटेक्शन वॉल बांदपाचें काम सुरू आसा आनी ही वॉल बांदल्या उपरांत किनाऱ्याक प्रोटेक्शन मेळ्ळेच ना उलट बीच काबार जाल्ले चित्र पुराय दिसून येता. पर्यटन हंगामात जे थळावे वट्ट 6 जाण
सॅक घालून आपलो व्यवसाय करताले, उदरनिर्वाह चलयताले, तांचेर अवनू गदा येवपाची शक्यताय निर्माण झाल्या. WRD खात्यान सरकाराक एक पत्र धाडला की अवनू जो उर्वरीत भाग आसा त्या भागान प्रोटेक्शन वॉल बांदपाचें काम सुरू करतले. तेका लागून अवनू त्या वाठारान सॅका दिवची न्हू अशी पत्रात नमूद केला आणि सरकारच्या मंत्रिमंडळात कालूच निर्णय झाला की अवनू केरये गावांत एकूय सॅक मेळचे ना. शेनवार हो रामभक्त मारुती रायाचो दीस. दिवचल तालुक्यातल्या श्री हनुमान देवळांनी अंदूच्या श्रावण म्हयन्यांतलो निमाणो शेनवार व्हडा भक्ती भावनेन मनयलो. निमाण्या शेनवारा निमतान साखळे सयत दिवचलच्या हनुमान देवळाक भाविकांची गर्दी जाल्ली. भाविकांनी मारुती रायाचें दर्शन घेवन तेल आनी रुईचें पान ओपलें. कार्यक्रम जे हांगासर लोक येतात इतकी गर्दी जाता. आमचे देवूळ ल्हान असल्या कारणान तरी हांगासर सगळे समजून घेतात आणि हांगासर जवळ रातचे 9 आमी आरती करतात. आरती जाल्यार आपणाक तीर्थ प्रसाद वाडटा आनी हांगासरल्या म्हाजी संगत करता. हे आमी 4 शेनवार रेगुलर आसता आनी मागीर 5वो जो शेनवार येयलो श्रावणी जाल्यार तो आमी मागीर तो सार्वजनीक असो करता जो सगळे आमी ट्रस्टी मेंबर जाता. बाकी आमी जे रेगुलर शेनवार आहा ते आमी हांगासून सगळ्या घरांसून प्रत्येक घराण्यान दिवन एक घराणे करून आमी ते प्रत्येक शेनवार दितात आनी आमची सगळीं घरां सोंपली की परत 1 पासून चालू करतात. अशें आमचे हे रेगुलर शेनवार चालू आसता. ह्या वर्सा तर प्रतिसाद बरोच गावलो. पयलो शेनवार जवळ जवळ ना म्हटल्यार 20,000 लोक येवन गेले. ते आमकां हांगासर एकदा पावतीचे काडटा तेजेर आमी तुमकां सांगताय. दुसऱ्या शेनवाराक तेज्या चड गर्दी जाली. तशेंच तिसरो आनी चवथो आयज चवथो हो लास्ट शेनवार. ह्या 4 शेनवाराक लोकांची अशी गर्दी आसता. आतां हो टायम मातसो कमी गर्देचो. आतां मातशें रंग परत गर्दी जातली. रातची 9 मेरेन जी आरती जाता तो मेरेन गर्दी आसतली. हो असो आसा की तो खुबश्या लोकांक पावता. म्हणजे तांची जी मागणी हांगा देवळान केली काय ती इच्छा तांची पूर्ण जाता. ताका लागून भावीक हे एकदां आयिल्लो भावीक आपली एक मागणी मांडली काय ती पूर्ण जाली काय तो परत परत येयत आसता. आनी आमच्या देवस्थानचे जे काका आसात तांचेर भाविकांक खूब हें आसा. कारण ते जे एक मागणी करता देवा कडेन की प्रत्येक भक्तांक लागून ती एक विशेष आसता. ताका लागून हांव आमचे देवस्थानचे जे अध्यक्ष आसा ते ट्रेजरर आसा आमकां हें करता की आमचे मातूर मातशें पुजारी हांगा हे तांचे काका पयलीं देवस्थानांत आनी ते आतां वडील काका. 60 वर्सां उपरांत धनगर वाड्यार मांद्रेचो आमदार जी तारोलकर हाणें धनगर घराब्यांत लायटी पेटल्यो. फाटलीं 60 वर्सां तुये धनगर वाडो काळखांत आशिल्लो. आमदार जीत आरोलकार हाणें धनगर वाड्यार लायटी दिल्या बद्दल थळाव्या धनगरांनी ताचे उपकार आटयल्यात. तशेंच वाटेचो आनी हेर प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन जीत आरोलकार हांणी दिलें. तेंची शिकतात आमकां आतांच सागर म्हणटालो तसो जर अर्दे वरार 15 मिनटां लायट ना जाल्यार आमकां फोनार फोन येता लायट ना म्हणून. पूण इतली वर्सां ज्यांच्या घरानूच लायट नासली तेंच्या विशयी कोणीच केन्ना लक्ष दिवंक ना. पूण आयज बरें दिसता की आमचे सगळे मेन सगळे कार्यकर्ते आमच्या मतदारसंघाचे हांगासर उपस्थित आहा. तेंच्या सुखाच्या क्षणांक म्हणटात तशें कित्याक आयच्यान तांकां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय म्हणटा ती पावर सप्लाय तेंच्या 3 कुटुंबांक मेळटली. तेंचे भुरगीं थंय शिक्षणाक तांकां फुडें तांकां आदार मेळटलो. अशेंच आमी जे कार्य आहा जे डेव्हलपमेंट वायज लोवर लेवलीचेर ग्राउंड लेवलीचेर फॅन्स येयलो पळय रे. सर आता हांकां 70 वर्सांनी लायट मेळ्ळ्या तेंचे वाटेचो काही प्रश्न निर्माण जावंक विशय शकता. कसो आहा ही प्रॉपर्टी लँडलॉर्डाची आनी म्हाका दिसता 500 ओनर्स आहा तितून
आनी सगळ्यांची एनओसी घेवप डिफिकल्ट जाता. हे आमच्या आतां लेवलीचेर आनी सरकाराच्या पातळीचेर तांकां लायट हाडून दिली, खांबे पुरून दिले. वाटेचो विशय आहा, जेन्ना तेंचे सेटलमेंट जातले तेन्ना डेफिनेटली आमी तेंच्या वांगडा आसतले आनी सेटलमेंट करता आसतना तांकां रस्तो बीन सगळे जे नेसेसिटी गरज आहा तांकां घरा खातीर ती डेफिनेटली करतले. पूण तेच्या पयलीं भाडकार जे आहा तांकां घेवन सेटलमेंटाची गरज आहा आनी तांकां परमनंट एनओसी घेवन आम्ही जेन्ना खंय तरी निवडणुकीच्या वेळार त्यांच्या दारार वयता, आम्ही तांकां आश्वासन दिता, आम्ही हे करून दितले ते करून दितले, पण आमच्या कडसून ती आश्वासन पुरती जायना. आयज आदरणीय आमचे जितभाई आरोलकरान एक खूप सहकार्य अशें की केले की जेणे करून त्यांच्या घरान आयज लायट तांकां मेळटली. आनी जितभाईचे जशें जे तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें जे इलेक्शना पयलीं ते ज्या त्या गांवांत ते फिरताले, ज्या त्या वाड्यार ते फिरताले, ज्या ज्या गांवांत ते तांकां लोकांक सांगताले त्याच पद्दतीन आयज ते काम करीत आसा. सहन करतात. प्रत्येक जण इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटात फोन करता, बाबा लायट केन्ना येतली. तेन्ना आमी जेन्ना जो अनुभव घेता, एक अर्दे वर एक वर लायट नासता, पण हे जी घरां आसा तांकां कितलींशीं वर्सां तेंच्यांनी त्रास जो भोगलेलो आसा आनी हो त्रास आतां आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराच्या फुडाकारान तसेच आमचो साळगांवकर हांगा माजी आनंद साळगांवकर यांच्या फुडारपणान ह्यो जो हें जाल्लेलें आसा, तांकां लायट मेळिल्ली आसा, त्या बद्दल हांव आमदाराचें अभिनंदन करता. हांगासर आनंद साळगांवकर काळ झालेला आहे, पण हा समाज अजूनही अंधारात होता. इथे आलेल्या महान अशा समाजसेवकांना, प्रतिनिधींना किंवा मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा जे करता आले नाही ते आज निर्वाचित आणि युवा श्री महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून निवडून आलेले आमचे आदरणीय लोकप्रिय श्री जितभाई आरोलकर यांनी एक कार्य सिद्धीस नेलेलं आहे. याचा मला फार अभिमान वाटतो. आज या घरांना जमिनीच्या वादात आहेत आणि अंधारात कसेबसे जीवन जगत आहेत. त्यांना प्रकाशाविना इथं त्यांच्या मुलांना अभ्यासात अनेक समस्या निर्माण होत होत्या, पण आज त्या समस्या हळूहळू दूर होणार आणि हे सारे श्रेय जितभाई आरोलकरांना जात आहे. 60 वर्सां आली. 60 वर्सां जाल्ली लायट नसली तुमकां? हय, 50-60 वर्सां आली. लायटी शिवाय लायटी वाचून आमी आसू. कशें दीस काडी? तेलान राखेला. हणजूण पोलिसांनी पर्दाफाश केल्ल्या केनियन आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेट प्रकरणात धक्कादायक माहिती मेळ्ळ्या. हे सेक्स रॅकेटात गोंय पुलीस कॉन्स्टेबलाचो नेक्सस आशिल्ल्याचो दुबाव आसा. या प्रकरणात एका पुलीस कॉन्स्टेबलाचेर कारवायूय जाल्या. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. पोलिसांनी शेनवारा केनियन सेक्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. पोलिसांनी ह्या प्रकरणात 2 केनियल बायला दलालांक अटक केली, जाल्यार 5 केनियन चलयांची सुटका केली. ह्या पीडित चलयांनी अर्ज संस्थेकडेन संपर्क केलो आणि ताचे वरवीं पुलिसांनी ह्या रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. मात आता ह्या प्रकरणात धक्कोदायक माहिती मेळटा. ह्या केनियन सेक्स रॅकेटात गोंय पुलीस कॉन्स्टेबलाचे नेक्सस आशिल्ल्याचे कळटा. हो पुलीस कॉन्स्टेबल खंय हे केनियन दलाला कडल्यान हप्ते घेतालो. ह्या कॉन्स्टेबलाची तडकाफडकी GRPत बदली केल्या आणि ताच्या आड खात्या अंतर्गत चौकशी सुरू केल्या. काल हणजूण पुलिसांनी एक केनियन इंटरनॅशनल सेक्स रॅकेट बस्ट केले. त्या केसीत हणजूण पुलिसांनी 5 केनियन नागरिकांची सुटका केली, 5 केनियन बायलांची सुटका केली आणि तातूंत 2 केनियन बायलांक अटक केल्या हे सेक्स रॅकेट चलोवपी. आणि तितून एक नायजेरियन कोण आसलो दादलो, तो नायजेरियन एब्सकॉन्डिंग आसा आणि पोलीस त्याच्या मागार आसा ताका अरेस्ट करपाक. आता हितून एक धक्कादायक अशी घडणूक म्हणटा ती गजाल म्हणटा तो मुखार आयला की ह्या प्रकरणात एकंदरीत प्रकरणात एक पोलीस कॉन्स्टेबल हेंच्या कडल्यान हफ्ता वसुली करतालो खंय आणि पोलिसांनी गजाल कळ्ळा आणि इमिजिएटली तेजेर एक्शन घेतला आणि ताका GRPक ट्रान्सफर केला आणि इंटर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी तेजेर चालू आसा. ह्या 5 आता केनियन कोण आसा, ह्या 5 केनियांतले भितरली एक विक्टीम आसा, विक्टीम बायल ती अर्ज NGOच्या हितून इल्ली कॉन्टॅक्टान इल्ली आणि अर्ज NGOन हणजूण पुलिसांच्या मेळोन ही तेंच्यांनी एक प्लॅन तयार केलो आणि ते दोगूय पोलीस आणि NGO ह्या दोगूनी मेळून हो प्लॅन बस्ट केलो आणि अशा तरेन तेंची सुटका जाल्या आणि ती आतां प्रोटेक्टिव्ह होम्सा भितर आसा. हेच्या फुडली अपडेट आमी तुमकां घेत येतले. पळयत रावात गोमंतक TV. पोरणे गोंय वारसा सुवातेर आयिल्लो बंगलो मोडून उडोवचो म्हूण पुरातत्व सर्वेक्षण खात्यान काडिल्लो आदेश गोंय फाट्याच्या उच्च न्यायालयान भायर आयला म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाचेर चाबूक मारल्या. ह्या सुनावणेंत उच्च न्यायालयान फावो तसो न्याय दिवना.
पुरातत्व खात्यान मोडपाची काडिल्ली अर्द भायर मारूंक जायना आशिल्ली. त्या जाग्यार हे प्रकरण पुरातत्व खात्याच्या अतिरिक्त संचालकाक धाडून ताची सहानिशा करपाक जाय आशिल्ली. पूण उच्च न्यायालयान तशें करूना आनी अर्दकुटो निवाडो ह्या बाबतीत दिला असो शिक्को सर्वोच्च न्यायालयान मारून संबंधिताक परत नोटीसी काडल्यात. पळयात. ओल्ड गोवा हेरिटेज सायट कन्स्ट्रक्शन इल्लो जो विला इल्लो तेज्या बद्दल आमी तुमच्या मुखार एक लेटस्ट अपडेट घेवन येयल्यात. तुमकां खबर आसतलें ESIन हो इलिगल बंगलो आसा, कॉन्ट्रोवर्शियल बंगलो आसा, तो डेमोलिश करचो म्हणून ऑर्डर काडलेली. ती ऑर्डर मागीर हायकोर्टान चॅलेंज जाली आनी ती हायकोर्टान ऑर्डर भायर मारली. मागीर सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन एक स्पेशल लीव पेटिशन घातलें सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान हालींच तिजेर एक हियरींग जाली. सुप्रीम कोर्टान अशें म्हटलां, आयज हियरींग जालें, सुप्रीम कोर्टान नोट केला, having heard learned senior counsel for the petitioner and pursuant of the impugned order, we find that High Court has found that principle of natural justice had been violated. In the circumstances, prima facie, we find that the matter ought have been relegated to the Additional Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi, for reconsidering the matter. After giving reasonable opportunity to all sides of being heard and by following the principle of natural justice, instead, the High Court has simply quashed notices and concluded the proceedings. Hence, issue notice to the respondents. आता सुप्रीम कोर्टान म्हटलां, जेन्ना हियरींग केल्ली हायकोर्टान ह्या हेजेर नॅचरल जस्टीस म्हणटा तो ह्या बाबतींत मेळोंक ना. देखून ही जेन्ना ESIची ऑर्डर आसली हो डेमोलिश करात म्हणून, ती डेमोलिश करिनासतना ही जी नोटीस आसली ही हेच्या खातीर एग्जामिनेशना खातीर एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कडेन धाडपाची आसली. पूण ते तशें करिनासतना डायरेक्ट तेंच्यांनी ऑर्डर रद्द केली डेमोलिशनाची आनी केस क्लोज केली. हे अशें जावपाक शकना, हे परत रिकन्सिडर करात म्हटलां. आनी हितून सुप्रीम कोर्टान जे कोण रिस्पॉन्डंट आसा, रिस्पॉन्डंट हितून कॉर्वस अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर LLP एंड अदर्स, आनी हितून तेंचे पार्टनर्स आसा ह्या कंपनीचे आनी भितर ESIचो पासून इन्क्लूड आसा एज रिस्पॉन्डंट, तांकां सुप्रीम कोर्टान नोटीस दिला. आतां फुडली हियरींग हेजेर जावपाचें आसा आनी फुडले हियरींग कितें निर्णय आनी कितें निवाडो सुप्रीम कोर्ट दितलो हेजेर आमी तुमकां अपडेट घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक TV. 3 PM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर